दोन आमदार दयानंद सोपटे आनी शिरोडकारान विश्वासघात करूंक नासलो जाल्यार आयज काँग्रेस पक्ष गोंयांत सत्तेचेर आसतलो आसलो अशें विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकार मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाच्या सभेन उलयलो. आजून वेळ गेल्ली ना. मांद्रेंतल्यान पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीच्या उमेदवारांक वेंचून दियात. सरकार तुमचेच, काँग्रेस पक्षाचें आसतलें अशें बाबू उलयलो. संस्कार तेन्ना तकल्यान हांव म्हाका थंय करेक्ट केलें की हो सगळो देखावो. हे आनी कितें बरो एक भ्रम आसलो की खरे संस्कार आसलो मनीस, पूण थंय पळोवपाक गेल्यार शेवटच्या क्षणाक सुद्दां उब्या उबी फोट मारता. आनी ते बी हांव गुणगाण गावपी मनशाक जाल्यार म्हज्या सारके मनशाक जर बंडल मारतना तुमच्या सारके मनशाक बंडल मारतना त्या बंडलाचो टायम लागचो ना. बाबा आयज तो डेव्हलपमेंटाक लागून गेलो म्हणटा, खूब पेपरार आमी पळयतात. उदरगत काम जावपा जायी, आयज तो चेअरमॅन जाला. जो चेअरमॅन जावचे पयलीं आमदार नाका उलयता आसतना ह्याच टुरिजम मिनिस्टराच्या कडेन उलयता कशे पद्दतीन टुरिजम मिनिस्टर कितें करता तें टुरिजम तुमी कितें चल्लां तें, आनी त्याच मिनिस्टर अंडर हो चेअरमॅन जाला. आतां तो मिनिस्टर बरो जालो, आतां तो मिनिस्टर चेंज जालो. हे बाबा अशी एका परस एक जी त्यांनी टायम टू टायम जे चेंज केल्ले आसा, हांगा लोक बळी पडचे ना जाता. लोक कशे बळी पडपाक जायना असले गजाली. आयज जर सत्तेक खरी सत्ता येवपाक जाय म्हणून जर गेलो म्हणटा, उदरगती खातीर गेलो म्हणटा, जाल्यार आयज आनी एक हांव तुमकां डिस्क्लोज करता. जेन्ना त्या दिसा मिटींग जी आपयल्ली, आनी तेकाय खबर आहा मिटींग जी आपयल्ली ती सत्तेक येवपाची मिटींग, गव्हर्मेंट घडोवपाचीच मिटींग. आनी तेका लागून 16 आमदार आमकां जाय आसले. आमचे सगळे जे आसले हांव हें सांगपाक शकना आतां ओपनली जाहीर की कोण कोण आमचे कशें आमचे हें जाल्लें आनी कोण कोण येवपाचे आसले तें सांगपाना. पूण आमी ते सरकार ते हे लोक दोगांनी जर गद्दारी करना त्या दिसाक, त्या सांजच्या त्या राती जर गद्दारी करना जाल्यार आयज आमी रुलींग आसपाचो, सरकार आमचो आसपाचो. आनी म्हणून हांव म्हणटा एक तुमी ह्या असले मनशाक ज्या मनशांनी गद्दारी केल्ली आसा, ह्या गद्दारी केल्ल्या मनशाक तुमी धडे शिकयात. शिरोडकारांनी ठरयल्लें आसा, म्हणजे शिरोडकार लोकांनी ते ठरयल्लें आसा, त्या कळोन चुकला आपण गेलो म्हणून. त्याच प्रमाणे जर तुमी हांगा दृढ निश्चय करीत आनी ह्या मनशाक जर तुमी घरा काडलो जाल्यार तुमकां हांव सांगता, आमचे अध्यक्ष आसा, अवघ्या दिसा भितर अवघ्या 2-3 दिसां भितर सरकार आमचो आसपाक पडटा, हें लक्षात घेया. सरकारान पणजेच्या पुलाचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केला, मात ताचो हिशोब सरकारा कडेन ना. आतां आमी मागला म्हूण खर्चाचो हिशोब करपा खातीर वेळ काडटात. गोंय सरकारान लोकां कडल्यान कर एकठांय केल्लो ताचो भाजप सरकारान इबाड केला असो आरोप काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला. मनोहर पर्रीकारान सांगलें एकदां, केन्ना सांगलेलें ताणें तें 25 मे 2017 की फक्त 51 कोटीच मायज लागतले आनी जवळ जवळ 514 कोटीन तो पूल जातलो. तेजे नंतर सिद्धार्थ कुंकळकर JSIDचो तो म्हणटा 482 कोटी. मागीर मदीं सुदीन ढवळीकर म्हणटा 600 कोटी. ही कितें फकाणां चल्ल्या? म्हणजे सरकार म्हणजे कितें तुमच्या बोल्सांतलो चणे बिकणां दी म्हणजे फिगर कांयच न्ही कोट्यांनी. आनी आयजूय आमी तांकां मागणी केल्या 7 दीस जाले, तुम्ही जाहीर करा म्हणून पुलाचो ह्या खर्च कितलो जालो तो. अरे सरकारी योजना ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय, गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय, देशाच्या लोकांक कळपाक जाय. तुमचे आमचे पैसे हे पर्रीकरान आपले घरातले पैसे हाडूना, सिद्धार्थ कुंकळकर आपले घरातले पैसे हाडूना. हे लोकांचे पैशांचे तुम्ही हिशोब दियात. लोकांक कितलो खर्च जालो तो सांगात. 500 जालो, 600 कोटी जालो, 700 कोटी जालो, 800 कोटी जालो, जाहीर करात. आयज ती बनवेगिरी चालू आसा म्हणून ते आयज सुद्धा तेजो फिगर ते डिक्लेअर करनात. सो हो पूल फक्त करप्शना हेजे खातीर आसा, तेजे पलीकडे हेजे कांयच तशें न्ही. नाजाल्यार बाईन सांगलें तशें केंद्र सरकार हेका सगळे पयशे दिवपाक तयार आशिल्लो. हेणी कितें जाल्यार केंद्र सरकारान जर हो पूल बांदलेलो जाल्यार पुलाचे पयशे खावपाक हांकां मेळपा नाशिल्ले. कारण केंद्राची जी येवजण आसा कशें टेंडर करप ते यांच्या हाती कांय उरपा नाशिल्लें. GSI हेणी कितें केले, पयशे आमी आपले घातल्यानी सुरू केले आनी आमकां तुमकां लोनां घातल्यात म्हणून तांकां GSIDCचे टेंडर जाय तशें मॅन्युप्युलेट करपाक मेळटा. लायटी ज्यो घातल्या तेजेर पुलाचेर जे खांबे घातल्या, तुमी पळयला ते पुलाचे खांबे कितले आसपाक शकता? एक खांब्याची किंमत अंदाज करात. खांबे बेश्टे सादे आसा, तेजेर लायट आसा. एक खांब्याची किंमत कितली आसपाक शकता?
आसून लाखभर चल 1.5 लाख धरूया. 1.5 लाख धर. भाई म्हणटा 1 लाख, हा म्हणटा 1.5 लाख धर. तुम्ही अंदाज घालपाना या प्रत्येक एक खांब्याची किंमत 7.5 लाख. 1.5 लाख खंय गेलो आणि 7.5 लाख खंय गेले तुम्ही विचार करा. हे आम्ही प्रकरण उघडे करतले, आम्ही यांचेर केसूय फायल करतले आणि अशें करून कितले या सगळ्यांचो कितलो खर्च 45 कोटी. मागील दारान सत्ता मेळयल्ल्या गोंयच्या भाजप सरकारान लोकांकडल्यान व्हडा प्रमाणात कर घेवन सुद्धा उदरगतीच्या नांवान कोट्यांनी रुपया लोन काडून लोकांक त्रासान घातल्यात अशें चोडणकार उलयलो. आयज सगळ्यांचो लोन बाबू लोन कितलो जाला सगळो 16,000 कोटी. म्हणजे तुमच्या आणि आमच्या माथ्याचेर लोन जवळजवळ 1.25 लाख तो 1.5 लाख आसा. तुम्ही स्वतः आपल्या घरा खर्चाक जावं घरां कितें घेवपाक लोन काडलें नासता तुमचेर, पण तुमचेर ऑलरेडी लोन या बीजेपीच्या पक्षान मनोहर पर्रीकारान ऑलरेडी काडला. तुमकां खबर सुद्धा ना. 16,000 कोटी आणि जूर कितले फारीक करतात तुम्ही इमॅजिन करा ह्या हेचेर. आणि तितूंतले 10,000 कोटी हे मार्केटांतल्यान घेतल्या, जे खूब म्हारग आसता कॉस्ट. म्हणजे तुम्ही विचार करात, हे लोन काडप आणि हे सगळें करप ते फक्त बॉल्सांत पयशे उडोवपाक, हो विकास करून बोळा करतात. म्हणजे यांची बँक्रप्सी, म्हणजे यांची वायट परिस्थिती किती जाल्या पळय. एक पूल बांधता, त्या पुलाचे तो इतलो वाव हे करून करता. मांद्रे मतदारसंघात जाल्ल्या काँग्रेसीच्या सभेक मांद्रे मतदारसंघातले वेंचणुकेक रावपाची उमेद आशिल्ले उमेदवार माचयेर आसले. तांची सभेन उलोवपा जाली. फाटले वेंचणुके वेळार प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपया घालपाचें वचन दिल्लें. ते 15 लाख भाजप सरकारान दिले काय असो प्रश्न रमाकांत खलपान केलो. त्यावेळी अमित शहान डिक्लेअर केले, खूप आश्वासना दिली, 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या अकाउंटात घालता म्हणून. अनेक घोषणा दिले, तो घोषणा ज्याला साध्य झाले ना, तो बोलने लगे हमने जो कहा था वो इलेक्शन जुमला था. म्हणजे तुमच्या कानात होते सगळ्यांच्या आपले. असं स्पष्टपणे अमित शहा गेल्या इलेक्शनच्या वेळा झाल्यानंतर सांगतात. आणि तोच अमित शहा, तेच मोदी परत एकदा असे काही शब्दाचे माहोल निर्माण करतात की जसे काही प्रत्येकाच्या खिशात, प्रत्येकाच्या शेतकऱ्याच्या खिशात दर दिवशी 5,000 6,000 रुपये पडले. प्रत्येकाच्या खात्यात अमुक पैसे जातले, प्रत्येकाच्या घरांत लाईट पेटली, प्रत्येकाच्या भुरग्याक अमुक प्रकारची नोकरी मेळटली आणि शिक्षण मेळटले. अशा गेल्या वर्षीचो अर्थसंकल्प तशाच तसं कॉपी करून तीच आकडेवारी, तेच कोटी, तेच लाख, तेच हजार, तेच रुपये, तेच नवे पैसे विधानसभेचं बरोबर. खरं म्हणजे तुम्ही त्यावेळी विधानसभेत त्या एकत्र त्या का म्हणतो अर्थसंकल्प केला बळा आमच्या आमदारांनी खरं म्हणजे तसं फाडून घ्यायचं. हे कित्याक तुम्ही केलेल्या म्हणून ही मस्करी गोयकरांची हे सरकार करता कित्याक? ही मस्करी करण्यासाठी आम्ही लोकांना निवडून दिले विधानसभेत. गेले वर्षभर सरकारकडल्यान कसलेच नवे कार्य झाले ना. जे कार्य करता म्हणून गेल्या वर्षी जी तरतूद केली अर्थसंकल्पान तिचो विनियोग योग्य तऱ्हेन केलो ना. त्यामुळे बजेट एस्टिमेट्स तेच रिवाइज एस्टिमेट्स तेच. दयानंद सोपटेन काँग्रेस पक्षाचोच न्ही जाल्यार मांद्र्यातल्या लोकांचोय विश्वासघात केला. स्वताच्या स्वार्था खातीर आपल्या भुरग्यांक त्रासान घालपाक शकता ताचेर परत विश्वास दवरप ही आमची पिशेपणां अशें सचिन परब उलयलो. स्वताच्या स्वार्था खातीर, स्वताच्या फायद्या खातीर आपल्या भुरग्यांची शपथी घेता तो, आपल्या भुरग्यांची शपथी घेता. तुमकां आमकां काय करतलो? ज्या मनशान राजकारण स्वताचो स्वार्थ साधोवपा खातीर जो मनीस येता ताका अजिबात ह्या राजकारणात आमी उबो दवरप ना. येणारे काळात बाय इलेक्शन लागतले मांद्रा मतदारसंघाचे. ह्या इलेक्शनात आमकां फुल कॉन्फिडन्स आसा पक्ष सिस्टीमचेर. ते योग्य ते उमेदवार दितले. इच्छुक आसात, हांवूय आसा इच्छुक, पण पक्ष सृष्टीचो उमेदवार दितले तेका आमी ठामपणे उबे रावन तेका निवडून हाडया. ह्या गेल्या वर्सा एक मनाक दुगदूग आसली गेल्या इलेक्शना टिकेटीक
की येता कदाचित नारायण सोपटेक जर तिकीट गेली तर तो बीजेपी पक्षात प्रवेश करतो ही म्हाका ठाम गॅरंटी आसली. पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की नारायण सोपटे आपल्या भुरग्यांची शपथ घेतली तेन्ना इलेक्शना पयलीं आनी सांगलें की आपूण पक्ष केन्नाच सोडचो ना. हांवें म्हणलें जो मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांची उदरगत करपा खातीर आमदारकी सोडून भाजपान गेल्ल्या सोपटेन आयज लोकांक कितली उदरगत केली तें सांगचें पडटलें. आतां मतां मागपा खातीर आयल्यार तांकां विचारा कितल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यात ते, असो सल्लो बाबी बागकारान लोकांक दिलो. फूल गोंयचे जनतेक गोंयांत तेणी आयज त्रासान घातलेले आसा आनी हे बाय इलेक्शन लादलेले आसा आनी हे तुमकां परत परत तेणेन हे त्रास दिल्ले आसा. ह्या मनशाक सादो भोवलो जनता आमची तो स्वता फेस करिना, खंय तरी फॅमिलीक आपली धाडटा, चड करून महिला वर्गा कडेन धाडटा आनी हळू हळू एंट्री करता. प्रत्येकाक सांगता बाय तूं कांय काळजी करूं नाका, तुज्या चेड्याक हांव नोकरी लायतलो. आनी तूं नोकरी दितलो तरी कितले. आनी आमी ताका आव्हान केलें बाबा हेचे पयलीं तुवें जे जाहीर केल्ल्यो ते कितल्यो नोकरी दिल्ल्यो आहा त्यो तूं जाहीर सांग. पूण अजूनय तेचें उत्तर येयल्लें ना.